दिव्यवाणी 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 मोगाच्या दिव्यवाणी वीक्षकांनो तुमकां म्हजे प्रणाम. जेजूको बेतानियाचें कुटुंब मार्ताचें, मरियेचें आनी लाजराचें भोव मोगाचें आसलें. तो तवळ तवळ तांकां भेट दितलो, तांचे सांगाता रावतलो, जेवतलो. ह्या कुटुंबांत आशिल्ल्या दोगां स्त्रियां पैकी एकली आसा मरी, बेतानियाची मरी. ती जेजू कुशेन आयकताली आनी जेजूतावन सर्गींचे गोठ शिकोवंक साधन करतली. मार्ता विशीं येदोळूच आमी एक शॉर्ट फिल्म केलां, तुमी तें पळयलां. पूण आज तुमकां आमी हाडटा आनी एक शॉर्ट फिल्म, ल्हान फिल्म, बेतानियाची मरी. परत जेजू आनी ह्या बेतानियाच्या कुटुंबा मदें आशिल्लो तो बांद, मोगाचो एकवट आज तुमच्या मुखार आमी समोर करतले, तुमच्या मुखार आमी सादर करतले. बेतानियाच्या मरियेचो पात्र केला श्रीमती प्रीता मिरांदा वलेन्सिया. आनी हें फिल्म बऱ्या रितीन आमच्या मुखार हाडूंक साधन केलां श्री विनोद गांगुर्ली आनी श्री अविनाश फर्नांडीस. तांकां आमचे उल्हास. तर आतां आमी पळोवया शॉर्ट फिल्म, ल्हान फिल्म, बेतानियाची मरी. हांव बेतानियाची मोरी, मार्ताची भयण. म्हज्या भयणी विशीं तुमकां येदोळूच कळीत आसा. ती म्हज्याकी पयले दिव्यवाणीचेर आयल्या म्हूण हांव जाणा. हांव तिची ल्हान भयण, तितके सवकास. आमचोर बरो न्ही हो म्हजो वाद. मार्तान तुमकां म्हजे विशीं येदोळूच सांगलां तें कळीत आसा. हांव सवकास, आळशी, बेजबाबदारवंत, चिंतून बसता म्हणून सांगलां तें खंडीत. तिसो आमचोर व्हडपणू गणगणीत उलोवणें म्हाका बरें लागना. पूण भयण म्हणटना सुदारसून व्हरचें. जेजून म्हज्या भावाक लाजरसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तें एक व्हड आश्चर्य. तो फोंडांतलो भायर येताना म्हाका व्हड संतोश जाल्लो. त्या आश्चर्या वरवीं देवाची महिमा उगडापे जाल्ली आनी साबार जुतीव जेजू मेसिया म्हूण सपमानूंक लागले. त्या राती आमगेर लोकांचो जोमो एक सगळें फेस्त कशें भोगलें. आख्खी रात हांवें जेजूक अर्गां दिवंक करसिली. लाजरस आमकां फाटीं मेळिल्लो. एका दिव्या बरी म्हूण म्हाका भोगलें. ह्या व्हड देण्या खातीर जेजूक व्हड इनाम दिवंक जाय म्हूण म्हाका खुशी आशिल्ली. पूण कसलें इनाम हें चिंतून हांवें जायते दीस करसिले. ताका दंड दिरवे आस्त बदीक गरज नातली तर ताका कितें दिवचेंच म्हणलें म्हाका एक सवाल जालें. पूण आमचे मुखेली त्या आश्चर्या वरवीं जेजूचेर मोसरान बरयल्लें. ताका कसोपणी लागड काडूंक जाय म्हूण ते आलोचन करतले म्हणून म्हाका खबर मेळ्ळी. हें आयकून म्हाका व्हड खंत जाली. हांव जेजूक इनाम दिवंक चिंतना ते ताका जिवेशी मारूंक सोदतले. कसलें अनुपकारपण. पूण तो मेसिया म्हूण हांव जाणा आसली. मार्तानी तें उक्त्यान परगटिल्लें देखून हांव ताका इनाम सोदून आशिल्ली. मार्ता लागीं हांवें ह्या विशीं कांय सांगूंक ना. जेजू बेगीनच जेरुसलेमाक बेजार आशिल्लो देखून हांवें निर्धार करूंक जाय आशिल्लो. मार्ता तिच्याच संवसारांत आशिल्ली. जेजून आमकां ताच्या मरणा आनी पुना जिवंतपणा विशीं येदोळूच सांगलें. पूण तें कोणी गुमाना घेवंक ना. तें घडटलें म्हणून हांव जाणा आशिल्ली. देखून हांव शिदा जेरुसलेमाक गेलीं
आनी देवाळा वचून मागोवंक लागली. उपरांत देवाळा भोंवती भोंवली. तरावळ वस्तू आशिल्ल्यो. तांतल्या मोलादीक वस्तूंचेर म्हजे दोळे गेले. भांगार, नाजूक वस्तूर, परमळ पळोवन म्हजें मन पिसवालें. पूण दुर्बळ्या बरी खबर परगटच्या जेजूक तांतले कितें विशचें म्हूण म्हाका समजलें ना. शेवटी एक परमळीक तेल विकतेले लागीं पावली. त्या सुवादान म्हाका फुडें वचूंक जालें ना. परमळीक तेल जेजूक फावो तें इनाम म्हणून म्हज्या मतीन परत परत आयकलें. हांवें तक्षण आमेन म्हळें. ताचें मोल कितलें म्हणलें म्हाका व्हड सवाल जालें ना. उण्या मोलाची तेलाय आशिल्ली, पूण म्हाका चड मोलाचें तेल जाय आशिल्लें. मोल विचारतना 300 दिनारां म्हूण जाप आयली. हांवें घडयेन 300 दिनारां मेजलीं. 300 दिसांचे दीस कुलीसो आई बसतो. पूण मेसियाक तें व्हड न्हय म्हूण म्हाका भोगलें. तें परमळीक तेल घेवन हांव घडयेन बेतानियाक पावलें. तितल्या मोलाचें परमळीक तेल गरज नातलें म्हूण एक पावटी मोतीक आयलें. पूण लाजराक ताणें आमकां दिल्लो व्हड उपकार चिंतना 300 दिनारां कांय न्हय म्हूण भोगलें. परमळीक तेला विशीं हांवें मार्ताक आनी लाजरासा कितेंच सांगलें ना. तें तांच्या दिश्टींत हांवें लिपयलें. आतां जेजू आमगेर केदाळ येत म्हूण हांव राखून बसली. तो येना तर तें तेल कितें करचें म्हणलें चिंतापी म्हाका दोसूंक लागलें. पूण म्हजो भरवसो थीर आसलो. तो खंडीत येतलो म्हूण हांव जन आसली. हर एक दीस म्हाका एक वरस कशें भोगलें. वेळ मेळटना मागलें, पवित्र पुस्तक वाचलो. कितलेशे पावटी त्या तेलान हांवें जेजूक मागुनी जाल्लें. पूण तें सगळें सोपान म्हणून म्हाका उपरांत समजलें. त्या लावणी विशीं पवित्र पुस्तकाची गडितां म्हाका विस्मीत करूंक लागली. मोइजेक देवान ताच्या भावा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मागोवंक सांगलें आनी ते मागणे वरवीं ते याजक जाल्ले. जर हांवें जेजूक परमळीक तेलान मागलें तर ताचें याजकपण स्पश्ट जाता म्हूण म्हाका भोगलें. पूण हांवें ताका तेल आयल्यार जेरुसलेमाचे याजक म्हाका गुन्यांवकार करतले म्हणली चिन्नां आयलीं. सामुएलीन सावलाक राय म्हूण मागलें म्हज्या मोतीक आयलें. तशेंच दावीद रायाक ताच्या भावा मुखार सामुएल प्रवादीन राय म्हूण मागलें उगडासाक आयलें. पूण एका स्त्रियेन मेसियाक मागचें कशें म्हणलें सवाल म्हाका दोसूंक लागलें. हांवें पवित्र पुस्तक परत वाचलो. एलिया प्रवादीन एलिशाक प्रवादी कसो मागलो म्हणून म्हाका विवर मेळ्ळो. तर जेजू एक याजक, राय आनी प्रवादी कित्याक न्हय म्हणलें सवाल म्हज्या मोतींत घुंवलें. हें सगळें चिंतना हांव भियेलीं. पूण 300 दिनाराचें परमळीक तेल पाटी दिवंक म्हाका खुशी नातली. देखून जाल्लें जावं, हांव जेजूक परमळीक तेलान मागतलींच म्हूण हांवें घट्ट निर्धार घेतलो. पूण जेजू आयलोच ना. पास्का फेस्ताक 6 दीस आशिल्ले. तो जेजू आयलो. ताका आमी स्वागत केलो आनी ताच्या मानाक व्हड जेवण केलें. आमगेर हें कांय ताचें निमाणें जेवण म्हणून म्हाका भोगलें. आमी व्हडा मोगान आनी दिनवाशी काळजान सांगाता जेवल्या. पूण जेजूच्या मुखा मळार हरशींचे बरी आसूं नातल्यो. हांवें म्हजें जेवण वेगीं तिरसिलें आनी परमळीक तेल हाडूंक भितर गेली. मार्ता कसलो सुदूभाव आयलो ना. उपरांत परमळीक तेला बराबर जेवणासालाक आयली. हांव जेजूच्या पांयां मळां बसली आनी तें तेल हांवें जेजूच्या पांयांचेर ओतलें आनी म्हज्या केंसांनी तें पुसलें. घर सगळें ते तेलाच्या परमळान भरून गेलें. जेजूक म्हजी मोगाची करणी मेसवाली. ताका संतोष जालो. मार्ता आनी लाजरस मौन जाल्लीं. पूण जेजूच्या शिसां पैकी एकलो जुदास मात्र ताच्या भितरच कळवळ्ळो.
कित्याक वो बिबाड ते विकलेले तर मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक दिवयेत म्हणालो. ताका दुर्बळ्यांचो कितलो मोग आसलो ते हांव नेना, पूण म्हाका जेजूचो व्हड मोग आसलो ते हांव जाणा. जेजूकू जुदासाची उतरां बरी लागोंक नात, देखून तांच्या उतरांक जाप कशें म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हणून ते दवरन घेवं दी. दुर्बळी तुमचे सवे सदांच हासतली, पूण हांव तुमचे सवे सदांच आसचो ना म्हणालो. ह्या उतरा वरवीं म्हजी करणी ताका मेसवाली म्हण म्हाका स्पश्ट जालें. हें आयकून हांव दादोशी जाली. जेजूची उतरां आयकून जुदास मौन जालो. हेरांकी कितेंय उलोवंक धैर्य पावलें ना. जेजूची उतरां परत परत म्हज्या मोतेक आयलीं. कांय दुर्बळ्यां बराबर सदांच हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणून ताणें म्हणलें जावयेत म्हणून हांवें चिंतलें. कित्याक तो दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक आयिल्लो म्हूण हांव जाणा आसलीं. देखून जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत दुर्बळ्यांतय सोम्याची सेवा करूंक हांवें निर्धार केल्लो. जेजूक हांवें केल्ली ल्हान करणी मेसवाली तेंकण दीत, कित्याक जंय म्हजी सुवार्ता परगट जाता थंय सगळ्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासा सांगतलें म्हूण सांगलें. ही ताची उतरां आयकून हांव दादोशी जाली. आज हांवें केल्ली करणी पवित्र पुस्तकांत आसा. ती ल्हान जावयेत, पूण ती मोगाची करणी म्हूण उगडास दवरा. थोड्याच दिसांनी जेरुसलेमांत जायतेवंत राय कसो जेजू प्रवेश जालो. पूण उपरांत 5 दिसांनी ताका कुर्चायलो आनी निखेपिलो. हप्त्याच्या पयल्या दिसा हांव आनी हेर स्त्रियो परमळीक तेल घेवन ताच्या पोंडा लागीं पावल्ल्यो. पूण तो पुनर्जीवन जाल्लो. ताची कूड आमकां मेळ्ळी ना. पूण त्या कुडीक हांवें येदोळस परमळीक तेलान माकल्लें आसता हांव निराशी जाली ना. निमाण्या जेवणारी जेजून ताच्या शिसांचे पाय धुले आनी एकामेकाचे पाय धुवंक उलो दिलो खंय. आज आमी एकामेकाचे पाय धुताना आमी तसो उगडास काडटा न्ही. मोग आनी सेवा सांगाता मेळटाना जेजू खरोच हजर जाता आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. निमाणे त्या जुदासा विशयांत एक उतार. ताका ताच्या मेसरीचो मोग आसलो वा दुडवाचो. देखून ताणें 30 नाण्यांक ताच्या मेसरीक विक्रीत केलो न्ही. दुडवाचो मोग विक्रीत करूंक पाटी सराना, पूण देवाचो आनी एकामेकाचो मोग काळोखांती उजवाड जाता, निराशेंत बरवसो जाता आनी दुबावान भावार्थ तसो थारो जाता. शालोम.